आमी वो मानामेंत आयकलेलो आसा नवे कोरारान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या जिवान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय वो जावन आसा सरांश समरी आदल्या कोराराचो आयज आदल्या कोरारान मोइजेसान देवा सोवे जी सुमूर्त दिलेली आसा इस्रायल लोकां पासत ती आंतून आमकां जेजून कशे भशेन जिवंक जाय ते सांगलेले आसा देवाचो मोग पयलो वयलो जावंक जाय कित्याक लागून भयणीनो आनी भावनो कित्याक देवान आमकां आपल्या सारकिलीं केलेली आसा आमी देवा सारकी तर आमकां तर आमचें जिवीत सारकें जिवंक जाय जाल्यार तें देवासून आमी तें जिवंक जाय रेडिओ टीव्ही तांची चॅनलां आसतात हांगसोत्तान थंयसर तो मूळ थंयसोत्तान आमकां सगळें मेळटा हांगसर मेळना रेडियान ना टीव्हीन ना पूण तें जें ठिकाण आसा तें म्हत्वाचें तेच भाशेन देव आमकां म्हत्वाचो आमी तो देवाच्या भुरग्यां भाशेन जिवंक जाय जाल्यार ताका आमी हाजीर जावन जिवंक जाय आनी तो थी ना जेजून आमकां सांगलां आपल्या जिवितांत ताणें साक्षी दिल्ली आसा हे मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें उबारतलो अरे 44 वर्सां जालेलीं आसा तें बांदपाक आनी तूं हे भशेन करतलोय ताका समजोंक नासलेलें देव बाप ताच्या काळजान जियेतालो आनी ताका लागून तो म्हणटालो तुमी तर म्हाका पळयला जाल्यार बापाक तुमी पळयला कित्याक हांव म्हजी उतरां न्हय हांव म्हज्यो करण्यो न्हय बापाच्यो ज्यो हांव आयकोतां आनी पळयतां त्यो हांव कोत्तां भयणीनो आनी भावनो हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय जेजू जावन आसा आमकां एक नमुनो आमच्या जिविताचो तो देवाचो पूत आनी ताणें कशे भशेन आमी सगळ्यांनी जिवंक जाय तें दाखयल्लें आसा आपल्या जिवितांतल्यान हें आमकां स्पश्ट जालेलें आसा की ना तर आनी कित्याक दुसऱ्यांक आमी आमचे नमुने करूंक जाय दुसरी कशे भशेन जेजूक एकवटून जियेतात ते सांत भक्त तांची प्रेरणा आमकां मेळटा तांच्या जिवितांतल्यान पूण ती आमची मूळ न्हय जेजू आमचो मूळ सान फ्रांसीस शावेर न्हय पूण तो जेजूक एकवटून जियेलो ताका लागून ताची कूड आजून पर्यंत हे भशेन देवान दवरलेली आसा आमचे पासत कित्याक आयज पर्यंत जो लोक ताका वळखना पूण हांगसर येता हजारांनी येता दर दिसा हजारांनी हांगसर लोक येता तांकां कांय समजना एक गायड्स पर्यंत कितें तांकां सांगतात पूण आमी जाणो तुमी आयकलां आतां की ताणें जेजूची इतली भक्ती केली कशे भशेन जेजून आपलें जिवीत बापायक एकवटून जियेलो ते भशेन तो जेजूक एकवटून जेजूच्या जिवितांत ताणें आपलें जिवीत सारलें हे भशेन आमी जिवंक जाय जितली आमी जेजूच्या एकवटान जियेता ताच्या जिवितांतलें आमकां मेळटा कशे भशेन तो बापाक एकवटान जियेलो तें आमच्यान जिवंक जाता ताका लागून तो आमकां मदत करता ताच्या जिवितान आमचें जिवीत सगळ्यांचें आसा आनी सगळीं जाणां आमी जेजू सोवें आसा ताका लागून आमी ताचे कुडीचे सांदे हाका लागून आमी दुसऱ्यांक जळोवची नात तो एक खेरीत सांदो हांव एक खेरीत सांदो म्हजो वावर हांवें करूंक जाय ताणें तांचो वावर करूंक जाय आनी हातून आमकां प्रेरणा मेळटात आमकां दुसऱ्यांक जोडोंक फावना की तांकां देवान कितें सुबेज जालां म्हाका दिवंक ना हे आमचे कुडीचे सांदे सगळे एकूच तांकां वेगवेगळो वावर दिलेलो आसा तेच भाशेन आमी हें तर आमकां कळ्ळें जाल्यार आयज जी सुमूर्त आमकां दिल्ली आसा पयले वाचपान देवाचो एकल्याचोच आमी मोग करूंक जाय आतां आमचो लोक कितल्या देवाचो मोग करता वीट येता ती
लॉज ना आमकां. देवान सांगला पूण आमी ते भाशेन भावार्थान जियेना. भावार्थ आमचो दोन वड्यांचेर पांय दवरलेले आसा आमी. अशें केलें की ना पातकूच आमकां खलास करून उडयतले. देव आमकां पिडापीड दिना, वायट करना. उदृश्य आसा ह्या संवसारांत तें आमकां कोत्ता. तेन्ना आमी देवाक चिटकोन रावंक जाय. कित्याक जेजून उदृश्याचेर पातकाचेर विजय जोडलेलो आसा. तो विजय आमचे सगळें जोडटलो तो. जेन्ना आमी जे आमचेर कोसळटा तें जेजूक दितले हांव. आतां थोडीं म्हणटात कितलो त्योम जालो हांव मागणें कोत्ता. सारकें कोत्तात की करिनात? आतां सारकें कोत्ता म्हणटले तुमी, पूण तरी पूण कित्याक येता? तेन्ना की आमी जेजूच्या सगळें विस्वास धरून रावंक जाय. कित्याक म्हजें सगळें दुसऱ्यांक की गोठाय मेळटली. आतां तुमी पळयलां आमचो सांत जुआंव पावल II पापसाहेब आसलोलो. ताका पार्किन्सन जाल्लें. ताचे हात हालताले, मागीर ताचें तोंड बीण सगळें वेगळेंच जाल्लें. पूण ताणें आपलो कारबार सोडूंक ना. तो तसोच रावलो, देवाचेर पातयेवन रावलो. देवान ताचें मन सारकें दवरलेलें, पूण कूड ताची बिगडत गेलेली आहे. ते स्थितीन तो देवाक एकवटून रावलो आनी हे भाशेन तो आमकां एक नमुनो जाल्लो आसा. पाप साहेब जावन सगळें ताका मेळोन सगळो तो देवाचेर पातयेवन रावलेलो, पूण ताचेर तें उदृश्य आयलेलें. ताणें तें जेजू सगळें धरून तें सगळें जशे भाशेन खुर्सार जेजून आपलें जिवीत आमचे पासत वारोयलें, ते भाशेन जेजू आमचें सगळें दुसऱ्या पासत आयजूय वावुरता. ताका लागून भिवंक फावना तुमी. जी कोण जेजू सगळें आसा ताका पुनर्जीवन मेळ्ळेलें आसा आनी ताका फुडलो जिवीत आतांच ती जियेतात. पूण तें कशें कळटलें आमकां? हे स्थितीन आमी शांत आसतले. आमी तें पत्करून फुडलीं पावलां आमी शांतीन गोठायेन आनंदांत मागतले. आतां हें आमकां समजोवचें ना. तें आमी प्रॅक्टीस केल्या शिवाय. आनी थोडक्यान तुमी सगळीं जाणां प्रॅक्टीस करता. हांव जाणो, खूब जाणां म्हाका सांगतात तेन्ना हांव जाणो की तुमी ते भाशेन जियेतात म्हणून. पूण तुमकां समजोंक ना तें. ताका लागून केन्नाय तुमी कुमसाराक आयलीं ओ दुसऱ्या वेळार आयलीं जाल्यार तुमकां तें सांगलें म्हणटच तुमकां धीर आनी आदार आनी गोठाय मेळटा. हे भाशेन पावलून आमकां सांगलां कशे भाशेन आमचें जिवीत जेजू सगळें आसा पळय तें. आनी जेजून आमकां हें स्पश्ट केलेलें आसा. आमी भिवंक फावना. भिवची कसलीच गरज ना. पूण भियेलीं म्हणटच आमी जेजूच्या नांवान तें दवरूंक जाय ती भिरांत. आनी हाका लागून हांवें तुमकां म्हाका जें देवान शिकयलां तें हांव तुमकां शिकयतां. कित्याक हांवें कालूच शिकोंक ना तें. म्हाका आतां 48 वर्सां जालीं हे भाशेन हांव जेजूच्या एकवटान जियेतां. आनी सगळें कितें म्हजेर आयलें वा दुसऱ्यांचेर पुरायन आयलें तांचेय हांव हे भाशेन जेजू सवय धरून खूब पाटी तांकांय इलाज मेळटा. तांकांय तें बरेंपण फावो जाता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां म्हणलां तें जें म्हाका पटलेलें आसा. जेजून आमकां म्हणलां म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. उत्पत्तीच्या पुस्तकान कितलीं वर्सां आदीं बरयल्लेलें आसा. देवान जेन्ना मनशाक रोचलो ताच्या नागपुड्यांनी ताणें सुस्कार घातलो आनी मनीस जिवी प्राणी जालो. देवाचें रूप ताचें सवें आसा, देवाचें जिवीत ताचें सवें आसा. तर हे परी जेजू प्रत्येक सुस्कारांत आमच्या सगळ्यांच्या आनी सगळ्या सृश्टींत तो आसा. कित्याक सगळी सृश्टी पर्यंत जिवाळ आसा. मेली म्हणटा झाडां आमी पळयता ते मेला म्हणटा आमी, पूण नाजाल्यार ती जिवी आसात. हे भाशेन सगळी सृश्टी सगळो मनशाकूळ जिवंत आसा सुस्कारांत देवाच्या. देव सगळ्या मदें आसा. तर म्हज्या भयणीन भावन प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी देवान बरोवन येता. आमचे कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत आमकां 3 भाग आसात. आमी हिचोर हाजीर आसा चडशी आमच्या चिंतनांनी भावनांनी.
ही चिंतना आनी भावना जेजूच्या सवें दवरूंक जाय. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणलें की ना तें आमी जेजूच्या ताब्यांत करता आनी जेजू तें काडटा, नितळ करता रोखडोच ताबडतोब आनी आमकां दुसऱ्या सुस्कारान आपल्या जिवितान बोधता. ताचे गोठायेन, ताच्या पवित्रपणान ताचें सगलें आमकां मेळटा. आमी कोण किरकोळ मनशां, कोणूच न्हय, आमी किटोक धाकटुले, पूण आमचे मदें देव आसा, जशे भशेन सृश्टींत आसा. तर म्हज्या भयणीन भावान केदें व्हडलें बाग ही आमकां देव म्हजें सवें आसा. म्हजें जें नाका जाल्लें आहा थोडें थोडें तें ताचें सवें दवरया, तो आमकां नितळ निर्मळ करतलो. नाल्यार हांवें तुमकां सांगलां तें मनांत दवरात. देव आमकां खास लायना, आमी देवाचींच. आमी देवाचेर ही खास हाडटा पातकाची. जेन्ना आमी पातकान जियेता, आमकां जें भोगता तें ताका भोगता. तर हें जाणो जावया, देव आमचो इतलो मोग करता, ताका नाका आमी वायटान जियेल्लीं. आनी ताका लागून जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा आनी तुमी तर सुस्कारांतल्यान तें जेजू सवें दवरशात, तुमकां एक भितरल्यान गोठाय मेळटली. ती म्हज्यान तुमकां सांगूंक जायना, तुमी तें अणभवूंक जाय. हांवें तर तुमकां सांगलें किवी एकदम बरी. किवी हें कितें? किवी फळ कितें तें? ओ कितें केक? तें पळयलें की ना किवी कितें म्हणून तें तुमकां म्हज्यान सांगूंक जाय. मातशें आंबट आहा तें, ताका खूब बियो आसा. खूब बियो म्हणजे कितें? कशे भशेन खूब बियो आसात. आमी मागीर तुळना करता. खूब बियो म्हणजे कित्याक तरी सर केलो म्हणटच आमी म्हणटा ताका खूब बियो आसात. ते भाशेन ना, तें हिरवें आसा, पाचवें आसा. म्हणजे आपोला भाशेन तें आमकां समजना. तें पळयलें, चाखलें म्हणटच आमकां कळटा. तेच भाशेन हांव जें म्हणटा तें आमी प्रत्येकानी चाखलें की ना, जेजू सवें धरून आमी जियेलें की ना, तेन्ना तुमकां कळटलें की दुखांत पर्यंत आमच्यान आनंदान शांतीन जियोंक जाता. कित्याक पावलून तें बरोवन दवरलेलें आसा. तर हे भाशेन देव आमकां सगलें कळीत करता. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, पयले सुवातेर तुमी रातची न्हिदच्या आदीं आनी सकाळीं उठले म्हणटच कोंत घेयात. कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणी पळय आसा तो एक सुस्कार जावन आसा. सुस्कार घेतना पांयांची बोट आसा थिजोतान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा जिवीत. आमी जेजून भरोन येता. आमचें सगळें भितर आहा तितलें जेजू सवें उफेता. जशे भशेन आणयेंत उदक घातलें की ना, आणयेंतलें सगळें उदकान येता ते भशेन जेजू सवें आमी रावया. सगळें जेजू सवें दवरया. जेजू 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 म्हणून तें सगळें काडया, भायर उडोवया. ताचें दवरलें की तें सगळें साफ जाता. दुसऱ्या वेळार तो आमकां आपल्या जिवितान बोधता. जशे भशेन आणयेंत आमी नवें उदक घालता ते भशेन तो आमचें सवें येता, सगळें बरेंपण घेवन येता. हे भशेन 5 मिनटांनी एक आणी साफ जाता. हें काबार जाता म्हणसोच आमी शांत जातले. न्हिदोंक गेलीं की ना, मागीर तो आमचें सवें भितरल्यान व्हांवूतलो. कित्याक ही संदी आमी ताका दिलेली आसा. नाजाल्यार सगळें आमच्याच हातीन धरून आमी आमकां बरीं करूंक सोदता, जावचें ना. आमच्यान आमच्याच सोंसतुकी बरें करूंक जाय. नाल्यार आमकां सोडवण नाका. आमी क्रिस्तांव म्हणटच ताची आमकां सोडवण जाय, ताची आमकां मदत जाय. तो आमकां दिता, ती आमी घेवया. रातभर तो आमचें सवें व्हांवूतलो. सकाळीं उठलीं की ना ताका पोत्तून एकवटोन रावया. कित्याक रातभर आमी ताच्या ताब्यांत आमचें जिवीत चाललेलें आसा. तर आमी एक नवी रचना, हें आमचें जिवीत पोत्तून जेजूच्या ताब्यांत करया आनी आमकां ताचो आकार मेळटलो. आमी खेरीत सांद जातल्या. दिसभर आमचे मदें कसलीय चिंतना भावना येवं, बरी वायट पोजडी जेजूच्या नांवान दवरली रोखडीच काबार जातली. आनी दुसऱ्यांची तेच भाशेन, कित्याक तांकांय आमची मागण्याची मदत जाय. हे भाशेन आमी तांकां मागण्यान दवरतल्या. नाजाल्यार कितें करता, ती कितें म्हणटात आमी तांकां कितें म्हणटा. ना, ती फुरसत ना आमचे मदें मोगाची. जसो मोग देवाचो करता ते भाशेन आमी एकामेकाचो करूंक लागतल्या. हें सांगलेलें आसा तुमकां हांवें खूब फाटी. तर आतां आमी आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें दवरया. जेजू
जेजू जेजू सुस्कार काबा जाय पुऱ्यान पिडून तो भायर काडया आनी हे परी भितर आहा तितलें भायर काडून जेजूचेर दवरया. दुसऱ्या सुस्कारान मागीर आमी पूर्णपणे जशे भाशेन एक आणयेंत आमी उदक सगळें भायर काडटा आनी मागीर पोत्तून बोत्ता ते भाशेन जेजून आमी बरोवन येतले, ताच्या बरेपणांत आमी भरून येता. आनी हे परी आमी नितळ निर्मळ जावंकूच जाय. जायना जाल्यार आमीच ताका आडायता. आमचें मन आजून सगळेंच ताका आमी समोर पोवंक ना. आनी ताका लागून हें मागणें सायबान जें इनासा कडून शिकून काडलें आनी जियेलो तेच भाशेन आमचेंय जावंक जाय. प्रत्येक सुस्कारान हे भाशेन आमचें जिवीत ताका समोर पोवंक जाय. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजी खुशी प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन.